नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। जंतर मंतर आंदोलनाचेर काँग्रेसीन केल्ले प्रश्न आता झारखंडात चालू आशिल्ल्या आंदोलनाचेर काँग्रेस कित्याक आसा वग्गी मंत्री माविनाचो काँग्रेसीचेर निशाणो। सिकेरी कानोळे दर्यांत नुस्तेमारी करतना बोटींतल्यान पडून नेरुलचो उमेश दाबोळकर जालो बेपत्ता। जीवरक्षक हुसो पालोवपी दळ घडणुकदार सोद मोहीम केल्या सुरू। नार्वेच्या दिवगाळी वाठारांतल्या भाजयेच्या मळ्यांची गव्यांनी केली नाशाडी। गव्यांचो बंदोबस्त केलो ना जाल्यार अंदू आर्थीक संकश्ट कोसळपाची शक्यताय, शेतकारांनी उक्तायली खंत। दावंडे मेगा प्रकल्पाचेर आमदाराचे दुर्लक्ष, बिल्डर आमदाराचो इश्ट थळाव्यांचो आरोप। बिल्डर आपलो सोयरो लागना, विजयाची जाप, प्रकल्पाच्या सुवातेर आशिल्ले पत्रे काडपाक पालिका अपेशी, सांगतात थळावे। अवेडे कोटमी वाठारांत वाडला बिबट्याचो वावर, थळाव्यांमदी पातळ भिरांतीचे वातावरण। बिबट्याचो करचो बंदोबस्त, थळाव्यांची रानां खात्याकडेन मागणी। आणि करंजाय दर्यादेगेर पारंपरिक नुस्तेकारांनी ओडली पहिली रापण। रापणेक वेगवेगळ्या तरेचे नुस्तें सापडले जायक। रापणेक बंपर नुस्त्याची मेजवानी मेळिल्ल्यान नुस्तेकार जाले दादोशी। आता खबरो विस्तारान। मंगळारा शिगेरी दर्यादेगे लागसार नुस्तेमारी बोटींतल्यान पडून नेरुलचो 40 वर्साचो उमेश दाबोळकर बेपत्ता जाल्लो। ते उपरांत रेस्क्यू पंगडान ताका सोदपा खातीर सोद कारवाय सुरू केल्या। सकाळी कॉल येयलेले कंट्रोल रुमात एक लोकल मनीस जेचें नांव आहा उमेश दाबोळकर म्हणून, तो नेरूल गांवचो। तो हांगा फिशिंगेक येयल्ले 6 जाण आसलेले आनी वसड असल्या कारणान ह्या दर्या रफ आसल्या कारणान तेचो इम्बॅलन्स जालो आनी तो दर्यान ड्रावन जाल्लो आसा। सर्चिंग ऑपरेशन चालू आसा विथ कलंगूट पुलीस स्टेशन, ट्युरिस्ट पुलीस प्लस आमचे लायफ गार्ड दुसरीचे त्यांच्या म्हणून आमचे फायराचे टीम आसा, सगळे सर्च ऑपरेशन चालू आसा आणि अजून काय आमकां बॉडी ती मेळोंक ना आसा। बेगीतल्या बेगीन आमी आमची हे करून जितले फास्ट ती मेळटा अशें आमी आमचे प्रयत्न चालू आसा। नार्वेच्या दिवगाळी वाठारांत भाजयेचे मळे फुलपाक लागिल्ले आसतनाच ह्या मळ्यांनी आता गव्यांचो धुमाकूळ सुरू जाला। गव्यांनी भाजयेच्या मळ्यांची नाशाडी सुरू केल्ल्यान शेतकारांची राकांत आयला। फाटल्या 4-5 दिसांच्यान गवे मळ्यांनी घुसून भाजी पिकांची नासधूस करतात। नार्वेच्या दिवगाळी वाठारांत थळावे शेतकार दर वर्सा व्हडा प्रमाणात पावसाळी भाजयेची लागवड करतात। अंदू जून म्हयन्यांत पावस समाधानकारक पडूंक नाशिल्लो, ताका लागून पयलींच मळे फुलपाक कळाव जालो। तातूंत आतां गव्यांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान शेतकार हुसक्यात आसात। गव्यां पासून भाजयेचे मळे सुरक्षीत उरचे म्हूण शेतकार मळ्यांनी जागरणां करतात। मात गव्यां फुडें तांचें शाणपण चलना। गव्यांचो बंदोबस्त जालो ना जाल्यार अंदू आर्थीक संकश्ट कोसळटले अशी खंत शेतकारांनी उक्तायल्या। पावस ना वत पडले रुपयेक एकदां घातली ती मारून आमी परत उदीक घालून हे करून आमी परत बी घालून सगळी उदकून तयार केली आनी गैरेड्यांनी 2 राती सगळं काबार करून पीक मेळचेल्या टायमार आमचे सगळें नाशाडी करून दवरली। राती 2 दीस राती आनी पयचे राती 2 राती सगळें खान हे करून सगळें लीप चावन उडयले। 2 दीस तवशीं मेळ्ळी, 100-150 आमकां तवशीं मेळटलें न्ही आतां, पूण आतां सगळें खाल्लें न्हू। आता कितें आमचो हे जालो उपयोग करून फायदो, इतकी लुकसाण आमकां जाली न्हू ती। हेच्यान पयलीं केन्ना अशें एमएलएनी गवेरेडे घुसताले? जाली 10-12 वर्सां सुमार जाली घुसताले। वयर करूंक लागले ते मेरेन ना। अंदू जाता अंदू जाता परत। फॉरेस्टाकडे कितें मागता? फॉरेस्टान पळय आतां आमकां कितें दिता तो, नाल्यार ती हे तरी घट करून हे घट करून दी मातशी जाल्यार आमचो लोक आडयतले, देवाची जागा। पूण ते आतां हेंचो बी हे करूंक नाका, ते धरचे बी अशें मागणी आमच्या गव्यांक आमकां कळना न्हू। आतां ते गैराडांक तेंच्यांनी त्या वर्सा कशें पुलीस दवरलेले राखपाक, त्या वर्सा मागीर तेन्ना रातचे ते फावटी मारताले म्हणजे आमचे न्हिदता ते पळयताले। 2 दीस कितें येयले मागीर कोणूच ना। केन्ना 10 वर्सां पयलीं? 10 वर्सां पयलीं पुलीस येताले? पुलीस येताले 10 वर्सां पयलीं 2 रातचे मागीर ना।
तुम्ही लोक बी हांगा रातचे कोणी न्हिदतात बी आमचे निघता राहते गो गैर रांगावयल्यान धांवता न्हू गैरांक लोक भियेता न्हू ताका गैरांक लागून भायर सराना म्हणून सामकी नासाडी केली म्हणून सामकी नाशाडी केली आधीच तुमकां म्हाका दिसता उशीर जाल्लो आधीच उशीर जाले की तापीक लागून उशीर जालो न्हू तापूच ना जाले आनी आतां कितें मेळचें टायमार सगळं हे केलें इतकी मेहनत करून आमचे फुकट हा कितें आहा हाती कोणा कडल्यान येवन आमचे फुकट गेलो आतां उपाय कितें आमकां कित्याक लागून कित्याक आतां वय मोडलें आनी गोंया रेडे वेळे रेडी होतात भितर हय आनी सगळी नासाडी हय पयशी खंय पिपरी आसा ती खायना बेल आनी हे मावडेन वयता तसली खावंक ना हय कितले दीस जाले प्रकार चालू आहा हय 4-5 दीस जाले पण तुम्ही फॉरेस्टाक बी कळयल्यार आमी कांय पळोवंक ना पूण तुमकां म्हाका दिसता हे मळ्याक फुलोवपाक मातसो एक म्हणून उशीर जाल्लो न्हू आमी 4 तारखेकूच सुरवात केल्या घालपाक पावसाची एका मिरगाची मिरगा पयली पुढे आतां मागीर जालें पावस ना आतां जाल्ले बरें आतां सुमार अशें जालें सगळें थोडें आसलें आनी पिकपाक सुरू जाल्ले भाजी पीक सुरू जावंक जाय आनी हें अशें जालें मागीर तुमी अजून फॉरेस्टाक कळोवंक ना आमी कळोवंक ना आमी पळोवंक आमचें कारण कितें आमची एकट्या एक दीस जायना तें कमोव आहा म्हणून ती आमी पळोवंक अजून नुकसानी चालू का आनी चालू जा गोमंतक टीव्ही खातीर नार्वेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दावंड्या प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाच्या फाटभुंयेर थळाव्यांनी मडगांव पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याची भेट घेतली. प्रकल्पाच्या सुवातेर आशिल्ले पत्रे काडपाक पालिका अपयशी थारले अशें तांचें म्हणणें. थळाव्या आमदारान ह्या प्रकरणाकडेन दुर्लक्ष केलां. संबंदीत बिल्डर आमदाराचो इश्ट अशें फातोडेच्या थळाव्यान आरोप केला. दुसरे वटेन बिल्डर आपलो सोयरो लागना दावंडेतले बांदकाम प्रकल्प एनडीझेड म्हणून जाहीर करचे अशें सरकाराकडेन मागला अशी जाप विजयान दिल्या. दावंडे प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाविषयी थळाव्यांनी मडगाव पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याची भेट घेतली. पालिकेची कसलीच परवानगी घेनासतना प्रकल्पाच्या सुवातेर लायिल्ले पत्रे काडपाक पालिका अपयशी थारल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आमी जायते म्हयन्या सावन पालिकेत येत आसा पूण दावंडेतल्या बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाय करचे सांडून फकत आश्वासनां मेळत आसा अशें एडवोकेट वाद सांगता. जाल्यार हाचे विशींची फायल लिगल ओपिनियना खातीर धाडल्या. ती मेळे उपरांत फुडली कारवाय करतले अशें मुखेल अधिकाऱ्यान सांगलें. फायनली सिओन एकूच सांगितला 6 म्हयने सांगला तेच करून 7 दीस ट्यूजडे सांगितले फकत तेच्या ट्यूजडे किती दिता म्हणून ट्यूजडे सांगितला हेजी हांव बरें लिगल ओपिनियन दिता म्हणून तें कितें मिटींग कोताय आनी तेजें ओपिनियन दिताय नाल्यार मुखाल्ले स्टेप कितें तुम्हाला मुखार स्टेप मागीर आमचे भाव मेळटले आनी थंयतले कितें करपा तें आतां हो लेटर चोय हांवें म्युन्सिपॅलिटीक धाडला आमकां म्हणल्यार पळय धाडला आमकां दाखोवपाक म्हूण की आमी कितें कंप्लेंटाचेर कितें तरी एक्शन केलां आनी हो एक्शन म्हणल्यार कितें म्हणा पत्रे जे आहाय दस पत्रे ऑलरेडी आर इलिगल बिकॉज एडमिशन येयलो आहा दुसरे सायडीसून द लँड ओनरान ऑलरेडी तें एडमीट केलां की आपणागे पत्रे इलिगल आहाय म्हणून सो मेनी वर्ड्स आतां ही म्हणटाय पत्रे इलिगल आहा आसून दी फकत सायज रिड्यूस कर फकत एक गॅप दवर आतां एक गॅप दवरपाक आनी सायज रिड्यूस करपाक रेग्युलेशनान तेश कोन्न कांय ना कायद्यान तेश कोन्न कांय ना सो कायद्यांनी हे एक्झिक्युटूच करपा जायना इफ दे हॅड गिवन दीस कायंड ऑफ डायरेक्शन टू एनी ऑफ अस वी वूड हॅव सेड नो बिकॉज कायद्यान ते एक्झिक्युट करपा जायना इट इज अनएन्फोर्सिबल सो वेन इट इज अनएन्फोर्सिबल हाऊ यू आर गिविंग समथींग लायक दीस आनी हे डायरेक्शन म्हणल्यार ऑर्डर कांय ना सो वेन देर इज नो ऑर्डर नो सेक्शन खंयच सेक्शना अंडर हे केलां no hearing also by the way so in that circumstance this is illegal this is again abuse of the letterhead of the municipality so in Goa no right now in our Margaon in our Fatodda legality म्हणल्यार काय ना फकत illegality चलता. Administrator has given it 10 days time to act under their complaints and so today they have visited it. ते पत्रेकार म्हणून आयिल्ले I already in this regard I already issued letter to the Chaitanya Homes and Properties LP dated on 30/7/2026 to in respect of this so and so. Still we have not received this reply. I also sent file to the legal opinion. Once the legal opinion received, we will act accordingly. I will assure that till Monday maximum once we receive, we will issue file will send to the administrator. मजगती थळाव्या आमदारान ह्या प्रकरणाकडेन दुर्लक्ष केला. संबंधित बिल्डर आमदाराचो इश्ट असो आरोप फातोडेच्या एका थळाव्यान केला. मात बिल्डर आपलो सोयरो लागना
दावंडेतल्या बांदकाम प्रकल्प NDZ म्हणून जाहीर करचे अशी विनवणी आपल्या सरकारा कडेन केल्या अशी जाप आमदार विजयान दिल्या. थळाव्यांनी थेट भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या कार्यालयात वचून प्रकल्प रद्द करपाची मागणी करची असे विजयाचे म्हणणे. विजय सरदेसाय फातोर्डा MLA तेणे प्रेस बायट दिल्ली आनी प्रेस बायटा कितें म्हण तेंय सांग तुका हो आमदार पळय ते प्रोटेस्ट करपा येता ते हूंय BJP नट्टू. अरे बाबा BJP नट्टू आम न्ही BJP नट्टू न्हू तूं BJP जावं 2017 आहलो हे सांगपा आमकां फोट सांगपा नाका आख्या लोकांक खबर आहा जावं कोण जालो तो 2017 लोकांक फोटोवपाक तूं प्रयत्न नको नाका. आनी एक सांगतो म्हळ्यार तुवें म्हळ्यार दामुगे फोटो तुमकां खबर आहा दुसरो प्रोजेक्ट येता तो कोणा तो BJP जो प्रेसिडेंट आहा ते बरोबर फोटो आहा म्हूण फोटो बिटो हांवें आम फोटोवपाक सोदना चोय आतां हालीं 4-5 दिसांतले हांवें चोयल्ल्या भितर ते फेसबुकार येता गेल्यार वॉर्ड नंबर 6 ताणें कॅम्पेन केला पळय ते कॅम्पेनिंगा तो चैतन्य बिल्डरा बरोबर कॅम्पेन करता. हांव फोटमाचा तुमचे फेसबुक ओपन कराय आनी लास्ट जायला फोटोय तुमकां शेअर करता. तो ते चैतन्य घेवन कॅम्पेनिंग करता वॉर्ड नंबर 6 हेजे वयल्यान हांव फोटमाचा तुमचे एको असो आनी विचार बाबा अरे चैतन्य तेजे बरोबर आलोलो ना तो पत्रे खंयचे प्रायवेट प्रॉपर्टी घाले ते प्रायवेट प्रॉपर्टीचे पत्रे खंयचे कायद्याचेर आमी तांकां सांगूंक शकता काड म्हणून ते म्हाका अजून एक्झॅक्टली खबर ना. पूण प्रोजेक्ट ते जाग्याचेर येवचो न्ही म्हणून हांवें लेटरूय दिल्लें आहा ओपोजूय केल्लें आहा आनी पब्लीक स्टेटमेंट केला की BJPचे समर्थक जे कोण आसा तांणी विश्वजीत राणे कडेन व्हरचें दामू नायकाचो आदार घेवचो आनी ते दोनूय प्रोजेक्ट जे येता ते NDA करून उडोवचे म्हटल्यार नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया म्हणून 39A सेक्शन टावन प्लॅनिंग एक्टाचे ताजे अंडर NDA म्हणून डिक्लेअर करचे. सो NDA म्हळ्यार कितें जालें नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया थंय बांदूंक कांय मेळचें ना. आतां पत्रे कशें काडपाचें आनी खंयच्या कायद्यान पत्रे काड म्हणून आमी प्रायवेट ओनराक सांगूंक शकता हें म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना. मनविकासा कडेन जेन्ना हांव गेलो तेन्ना थंय दोतोर आसलो तो दोतोर तुमी वळखतले खाडाचो आहा बरो दिसता म्हळ्यार एक हाड सामकें शिवाजी महाराजाचें अशें दिसता. सो ते दोतोराच्या घरा तो विरेंद्र कामत थंय ताजे म्हऱ्यान गेल्लो आनी तो दोतोर म्हाका एक्सप्लेन करतालो की सकाळीं फुडें इतल्यो गाडयो येता हांगा की मनविकासाचे सायडींतल्या लोकांक गाडी भायर काडूंकूच मेळना म्हणून ते दाखोवपाक तो आपल्या घरा कडेन ताणें ताका व्हेल्लो आनी एक ओपन स्पेस ताजे सायडीन आहा तो कोणे तरी कॅप्चर केला तो ओपन स्पेस क्लियर करचो म्हणून म्हाका तो दाखयतालो. तेन्ना हो मनीस जो बिल्डर आहा तो ताजे घरा आयिल्लो तो आमचे बरोबर भोवूंक ना आमचे बरोबर भोंवल्या ते आमचे टीव्हीचे आमचे सोशल मिडियाचेर आमी जो पोस्ट केला ताजेर क्लियर कट कळटा. दिल्ली ते गल्ली मेरेन तांचे चलता मरे डबल इंजीन सरकार मरे सादो पत्रो काडपा जायना दामू नायकाच्या आनी ते म्युन्सिपालिटीन बी कितें वचपाचें डायरेक्ट दामूच्या घरा वचपाचें पत्रो काड बी सांगपाचें तो फोन मारतलो आनी करतलो पत्रो काडटलो आनी ते बिल्डरूय तांचेच ते दिगंबर आले सोयरे दामुले गट ते सगळें काड बी सांग पत्रे. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. केपें म्हालांतल्या आवडे कोटमी पंचायत क्षेत्रांत बिबट्याचो वावर वाडिल्ल्यान थळावेमदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. भिंडीमोळ गोवाळ वाठारांत एका घराच्या कुशीक बिबटो फिरतना CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. फाटल्या कांय दिसांत ह्याच बिबट्यान 3 गायांचेर हल्लो केल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. गांवांतले लोक आतां रातच्या वेळार भायर सरपाक भिवपाक लागल्यात. देखून राना खात्यान बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. आवेडे कोठंबी पंचायत क्षेत्रांत बिबट्याचो वावर वाडला. भिंडीमोळ गोवाळ वाठारांत एका घरा कडेन बिबटो फिरताना CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. फाटल्या कांय दिसांत ह्याच बिबट्यान 3 गायींचेर हल्लो केल्लो. आतां होच बिबटो लोक वस्तीत येवपाक लागिल्ल्यान थळाव्या मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. रातच्या वेळार भायर सरपी नागरिकांची खास करून ल्हान भुरग्यांची सुरक्षा धोक्यात येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. देखून राना खात्यान ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या. काल तुमगेल्या घरांत जो तुमगे दुरीक आसा तेजे वयल्यान बिबटो चलोन वयता CCTV दिसलो. हे कितल्या सुमार जालें? 9:41 सुमार. आनी तुमकां कळ्ळें केन्ना तें CCTV? आमगे माजर फाटल्यान माजर आसले ते ना म्हणटरी सोदपा लागली तेका मागीर ते मेळना म्हणटरी मागीर कॅमेरा चॅक केलो
ओके पूण माजर येवना अजून ना माजरा वयर ते न्ही थिंगा वयर पत्र्याचे आसलो ते आवाज येयले थिंगा वयर ते अशें करून आवाज येयले ते काळोख आसलो दिश्टी पडनासलो आतां जालो काल तो दुर्गार दिश्टी पडलो हांगा दिश्टी पडला हय वयर चलता खंय ते वयर चलता किमान वयर चडला या हय आनी मागीर दुर्गा वयल्यान कुत्रो आसलो न्हू हांगा कुत्रो थिंगा आसलो मुखार तेका धरपा वचूना ना तेक पयलीं बऱ्याक चोयल तेणी ग्रावन मागीर तो तेशी थिंग पयल्यान आहा म्हणून हिंग बऱ्याक चोयल न्हू तेणी मागीर हिंग बऱ्याक रावन आमको पोतून तेशी गेलो तो हे थिंगा सांग मागीर पोतून तो आयल्यान येयलो म्हण आमको पोतून हिंग येयलो मागीर कुत्र्यान तेका चोयलो एका आनी तो कुत्रो धांवलो एकू आसलो कुत्रो हय एकू आसलो तो धांवलो म्हणून मागीर तो तेश पोतून आमको पोतून थिंग फाटल्यान गेलो मागीर थिंगसान तेणी माजरा चोयलें थिंगा मागीर माजरा धरलो आनी मागीर घेवन गेलो तो तेका तुमगे घरांतली माजर ते पयलीं एक पाडूक मारली मागीर हांव दुसऱ्या दिसा आमकां दूद काडूं येयलो ते मागीर आनी दोन मारली मागीर हांवें फॉरेस्टा हाडलो बाबा हें केसें काम फॉरेस्ट म्हणून वागान मारली एक हें बी फोडलो न्ही मागीर आतां ते दोन जाण म्हाका दुदाक वरेन लॉस जालें 100 लिटर दूद काडटा हांगा हेंची आतां हे बिबटे वाघ येवपा कारण कितें हांगा जंगल लागीं आसा जंगल आसा वयर फाटल्यान दोंगर आसा हेच पयलीं येताली लेपर्ड पयलीं आमी चोवना त्या पाडकां मायल वचून चोयलो हे केन्नाच्यान आतां तुमकां म्हणजे जालो म्हयनो जायत आनी पुऱ्या खावयले पोट करून पूण काल तो CCTVचेर दिसलो तेजे पयलीं तुमी पळयलो तेका ना न्हू असो कितल्या सुमार येतसो वो रात काल 9 सुमार येयली इतले बेगीन आनी मागीर मातशें वयर आसलो हांवें तितून हें करूना तें म्हणटा भुरगीं बी भायर आसल्या भंय भंय सांगपा म्हळ्यार फर्स्ट टायम आमगे दुमिंगो मिनेजीस आनी सेकंड टायम आमगेले बेंजू क्लेमेंट तेंगे घरान 2 इन्सिडेंट जाल्ले तेंगे जे कॅटल आहा तेंचेर अटॅक जाल्लो तेन्ना हांवें 2 फावटी व्हिडियोय केल्लो आनी तो सर्क्युलेटूय जाल्लो तेन्ना आमी सगळे फॉरेस्टाकूय इन्फॉर्म केल्लें आनी अजून सुद्दां म्हाका स्ट्रिक्ट एक्शन कितें घेयलें तें दिश्टी पडना आतां आमी फर्स्ट सायटींग करुना तेजें आमी फक्त आफ्टरमाथ ते हें जालें तें आमकां मेळ्ळें पूण आतां सायटींगूय जालां हें आमगे भयणीलें घर आनी तेगे कॅमेराचेर तो कॅप्चर जाल्लो आसा हांव मागतां फॉरेस्टा लागीं की आमगे भुरगीं वाटेर बिटेर भोंवताय आनी हें चड लेट जालें ना हें अरावंड 9 o'clock हे भुरगीं भोंवताय तांकां फाल्यां कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आहा आमगे भुरग्यांक कोण हाड दितो आमकां कितली घरां आसा हांगा अरावंड हांगा अरावंड 90 आसाय दोनी आमगेले बिंडीमोळ गोवाड म्हणून 90+ आसाय ती आनी आमगे जे चडशे लोक आसा ते एग्रीकल्चर जावं काजू बिजू करपाचे आतां हे काजूनी बीन फाल्यां कोण गेलो आनी कितें इन्सिडेंट जालो जाल्यार मागीर कोण रिस्पॉन्सिबल जातलो तेका लागून मागता हांव बेगीचे बेगीन हे मातशें विथ टॉप प्रायोरिटी घेवचें म्हण आनी मातशें हे एक्शन घेवचें म्हण मागता हांव आमी स्टेप घेतलो म्हळ्यार जेन्ना पळय आमगे दुमिंग बाबाई गोरवां हायतली तेन्ना हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक लेटर केल्ली तेन्ना तेंगे तो पांगरो हाडपा तेंको जावूं आनी तें आमकां पांगरो दिलो नाय तेन्ना जेन्ना सेकंड एक्सिडेंट घडलो आमगे बेंजू क्लायमेंट जालो तेगेले एक व्हडले पाडू खायन जाले म्हणटा उपरांत सांजचो म्हळ्यार तें आमकां पांगरो हाडून दिलो पूण त्या पांगऱ्यान तो पडलो ना कितें 3-4 अजून थंयच आहा तेन्ना आयज हांव गेल्लो तेन्ना म्हाका आनी एक पांगरो दिवंक सांगला ओके आतां कितले कोडेन तेणें पांजर घातला एक कोडेन फिट केला पळय ते गोवाड हेच आतां हेच एरिये भोंवता कितें हांगा लागीं जंगल बी आसा दोंगर आसा कितें आसा आमचे हिंगा मातशें जंगल आहा झाडां बी आहा जंगल अशें आहा आतां तो एक पांजरो आमी हाडटा तो थंय घालतले वर आयज तूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक गेल्लो तुमी ती फुटेज दाखयली तांकां हांवें ती फुटेज दाखयली तेंकां तेणें कितें सांगलें तुका ती फुटेज दाखयली तशें करून हांवें विचारलें तूं आमचें लेटर आहा तें तेंची फॉवर्ड केलें काय म्हणून तेणें सांगलें आपलें लेटर फॉवर्ड केला आपल्या हाजो रिप्लाय कांय येयलो ना गोमंतक टीव्ही खातीर आवेडे कोटमीच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. गोंयांत नुस्तेमारीक सुरवात जाल्या. करंजाई दर्यादेगेर मंगारा पारंपारीक रापणकारांनी पयली रापण ओडली. रापणेक बंपर नुस्त्याची मेजवानी मेळिल्ल्यान नुस्तेकार दादोशी जाल्यात. पळयात ते खीण.
No, I'm saying, talking to, he said it's a very good catch, very happy for everybody. Wish them all the best, luck for the coming season and everything also. Any support they need, they can always tell us. फिश सगळे तांकां फ्रीजर बीन तशें कितें Now in Aiva also, my late mother had, all the fishermen, Ramankas over there had approached my mother for the same facilities, storage facilities, lighting facilities. So I spoke to the Ramankas here also. They also said they will have one discussion and they will get back to us. So as per their requirements, if there is a place available, we will get it done for them. But as of now, any procedure started? No, as of now, they will get back to me with their thing. See, I found that process already there. That file has been moving through fisheries department. Now the lights are the first part. There were a lot of, we were complaining there was no light in the evening or in the morning when they're going out. So that lights are installed. Now second phase will be storage facility for them, proper ramp, all of that. So as per the requirement of the community and all, whatever they require, we will give them. Not a problem. हो सीजन आतां पयस कॅच आमचो आहा बरो बट आमकां रेटूय मेळोंक जाय रेट आतां सगळे कडेन ओपन जाला दर्यो आनी आमकां रेटूय मेळोंक जाय तें नुस्तें जाल्यार तें बरें फ्रेशाचें नुस्तें रेट मेळो जाल्यार आमी आमच्या मान्यांकूय कितें सोडोंक जाय त्या प्रमाणे मागीर आमचें हें करता तुमच्या फ्रिजराचे बी कितें इश्यू आसले फ्रिजर तुमकां आमचें फ्रिजर गोवोरमेंटान बट आमकां प्लेस ना फ्रिजराची फ्रिजर आमकां आहा स्कीम बट आमकां लुगार जावं तेका लुगार मेळना लुगार जावप म्हण आमकां आमचे MLA जावं मेयर आमकां जायते हेल्प करता हितून आमी वेरी हॅप्पी तुमी हें घातल्या पेपरा बी घातल्या पेपरा म्हण आमकां जाय तेन्ना आमी वचत जाल्यार आमच्या मेयरा कडेन आमकां कितें मेळत जाल्यार हेल्प मेळटा आमच्या हॉनरेबल मिनिस्टरा कडेन गेल्यार मेळटा आमकां फूल तेंचो सपोर्ट आहा एडिशनल खूब फीश पडत जाल्यार मागीर ते करता कितें ना आमी एडिशनल फीश पडत आमी मिलाक दिता हय डावन मिलाक दिता आतां वेस्ट जायना ना वेस्ट जायना वेस्ट करूंकूय जायना आतांच्या एका वेस्ट करूंकूय जायना कित्याक आतां ऑलरेडी हिंगा बिचार घाण बाण उपकान कितले दिसाचो गॅप हो गॅप आमी आतां हो पळय आमी आतां बॅन पिरियडाक आमी सगळे मदें निमाणो आमी चालू केला सगळे आख्या प्रायांचेर स्टार्ट जालें हय फेब्रुवारीत वेंचणूक जातली आपूण 4 ते 5 खेपे वेंचणुकेक उबो रावला गेली 25-30 वर्सां आपूण राजकारणांत आसा जांकां वेंचणुकेत उबे रावपाक दिसतात आनी यत्न करपाक जाय कोणाक फाटीर काडप ना अशें मंत्री निळकंठ हळर्णकार सांगता समाजाक समाधान करप हें पक्षाचें काम पक्ष योग्य निर्णय घेतले अशें ताचें म्हणणें हळर्णकार आनी येवपी विधानसभा वेंचणूक नव्या उमेदवारांचो प्रवेश आनी थिये मतदारसंघा खातीर पक्षाच्या उमेदवारीच्या निर्णयाचेर प्रतिक्रिया दिल्या फेब्रुवारीन इलेक्शन जातलें तो मागीर प्रेरोगेटीव ऑफ द इलेक्शन कमिशनर पयलीं बेगीन घेवप काय टायमार घेवप पूण इलेक्शन येयल्या उपरांत म्हाका दिसता 500 फावटी उबो रावला आमी सदांच पळयता इलेक्शन येयलें आमी सदांच समजता 1-2 कॅन्डिडेट आसतले पूण ना हांगा खंय तरी 4-5 कॅन्डिडेट आसता ज्यो पार्टी BJP आसूं काँग्रेस आसूं जावं खंयची पार्टी आसूं ते आपल्या पद्दती प्रमाणे तिकेटी वांटप करतात तितूनच्या तितून आनी रिबेलूय आसतात सो आमच्यान जज करूंक येना एका मतदारसंघात तितके आसतले हांव सद्या भारतीय जनता पक्षान आसा आमी पार्टी कॅडर बेज पार्टी आहा आनी म्हाज्या सारकेलो तर सदांच संपर्कान गेल्या 2-3 डिकेड म्हणजे 25-30 वर्सां ह्या वेव्हारान आहा इलेक्शनाच्या सोशल वर्क करप एड्युकेशन सिस्टमान हेल्प करप हें सगळें आसतना हो संपर्क आहा पूण कांय लोकांक दिसता की आपण येवंक जाय थोड्या युथांकूय दिसता आपूण उबो रावपाक जाय आनी प्रयत्नय करचे कारण हांवूय जेन्ना पयले फावट येयला तेन्ना 1-2 नांव डिफीटूय जाला सो डिफीटूय जावन तेंच्यांनी अनुभव घेवप आनी फुडें वचप कोणाक बंद करप ना कोणाक फाटीं सरप ना काय डिस्करेज करप ना पूण जेन्ना आतां कोण रावता पळय तांकां फाटीं सरप ना डिस्करेज करप ना कित्याक एक टायम असो आसलो की आमी सुद्दां हांव पयलीं इंडिपेंडंट आसलो मागीर गोवा राज्य काँग्रेस म्हणून आसलें मागीर NCP म्हणून आसलें सो म्हाजोय प्रवास असो बारीक बारीक पार्टीसून जाला ते थोडे भुरगे आसा थोडे कॅन्डिडेट आहा हेवूय अशेच प्रमाणान प्रयत्न करतले तेंच्यांनी करपाचें कांय गोश्टीन की आपूण तज्ञ आहा कांय गोश्टीन आपणाक दिसता की आपूण सक्षम आहा हे चिंतूंक जाय जे प्रवास करिता एक टायम खंयचे तरी पार्टीच्या आदाराचेर निवडून येयलो दिसता की म्हाज्या खातीर हांव येयला हे सक्षम खटें आसता कारण पार्टीत ना जाल्यार तितके तूं जे आमचो विजय गावपाक व्हेरी डिफिकल्ट पार्टी ही जायच ज्या पार्टीन पयलीं उडयला जे 2 डिफीट जाल्या त्या लोकांक आनी परत पार्टी दितली काय हो विशय
कारण पार्टी आहा ती पळय कौल विचार करपी पार्टी जी आहा ही सेंटराकसून पार्टी आहा कोणी तरी सांगता तो एक कॅन्डिडेट आहा एक तेजे व्यक्तीचेर मत आतां आमी जेन्ना BJPन आहा भारतीय जनता पक्षान तोय आहा हांवूय आहा तेन्ना पार्टी तेजेर स्टडी करतले आनी योग्य निर्णय घेतले. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिक्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.